बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, बाळका जेजूक मान करून आम्ही सगळीं ओडा भावतेच्या स्पिरितान ह्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेवन तयार जाता आसतना हें बलिदान देवाक तें मानवा जाय. त्या देखून आमी सगळीं फातकी म्हळ्यार समजून घेवन आमी केल्ल्या असो फातकांचे माफी बक्षांनी देवा लागीं मागून नितळ काळजान देवा मांडोवचे तरान ह्या पवित्र बलिदानान आमी सगळीं फातकां आतां वळखून घेवया. आमी सगळीं सांगता म्हणया, हांव फातकी सबरदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो. सपरदा देव आमची काकूळ करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
करुया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुजे ग्लास पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोठ्यांत तो आंकवार मायेचो अस्कत बाळोक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी थीर बाबार्थां सत मानता. देखून एक दीस सर्गार ताच्या सांगता सपूर्ण उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां वर म्हूण मागता. त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनाक. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सवलेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष सोडयलोय. लुणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुज्या मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बारांचें जू, तांच्या कांदावयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणीर जणजणलीं सगळीं पांयतणां आनी रक्तान लोळयल्लीं वस्त्रां फुलपण वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां. विस्मीत बूध दिनार पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. ताच्या हातांत हांव नित्यकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबरांचो सरस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. पावलोन पिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. मोगाळ बाबा, सगळ्या मनशा कुळाक थाराण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर आदर आनी संवसारी आशा सांडोवन ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या
आणि सोडवंतारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बरो कर्ण आदारूंक उर्बेता तसली एक फर्जा विंगडकन दवरच्या खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माथे मरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवन मनीस. तरी मरयेक आपाकीर हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भेसां पावला पवित्र आत्म्या वरवीं तें. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मुखांत्र सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंक वारसली गर्भेस जातली आनी एक पुता प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ल्या प्रमाणे केलें. मरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्त येण्याचो काल संपलो. क्रिस्त जयंतीचो काल सुरू जालो. बैलो आडंबर आमी येदळूस तयार दवरला. आतां हो काल फावो ते वरी आमी करचुच्या खातीर देव आमकां कितें सांगता
म्हणलें थोडो वेळ आमी नियाळ करया. उडास आमी काडया. सालुखान बरयल्लो अंजेल 2 अध्याय 13वें आनी 14वें वाक्य. गवळी आपल्या शेळयांची राखण करूंक रातीक न्हिदन आसतना आसले. त्या वेळी तांणी कितें देखलें, कितें आयकलें? देवदूत, एक परजळ. देवदूता सांगता सर्गींचो दळबार. आनी तांणी आयकलें तें गीत. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताका मानवाल्ल्या मनशांक संवसारी. कोणाक शांती? ताका मानवाल्ल्या मनशांक संवसारी. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी संवसारांत आसतना आमकां शांती आसा गी. आमी देवाक मानवाल्या गी म्हणलें आमी चिंतून पळोवया. आधुनीक संवसारांत आमी आसा. आधुनीक संवसार आमकां शांती दिना. शांती दिता कोण? कोणाक शांती मेळटा? देवाक मानवल्ल्या मनशांक संवसारी. आधुनीक संवसारांत आमकां कितें उणें आसा? व्हडलीं व्हडलीं हॉस्पिटलां आसात, आधुनीक सवलत्यो आसात, जायते दाक्तेर आसात, वखदां विविध तरांचीं आसात. तर मोगाच्यानो, पिडा उणी जाल्या गी. शांती समाधान आमकां आसा गी. एका वाटेन सवलत्यो सडल्यात आनी एका वाटेन पिडाय सडल्या, नांव नातिल्ली पिडा. शांती समाधान आसा गी. एकामेकां आमी संबंद सडय जाय, तुर्तान आमी उलोवंक जाय आमकां. म्हणून आधुनीक संपर्क साधनां सोदून काडल्यांत. आतांच्या ह्या आधुनीक संवसारांत कोणा लागीं मोबायल ना? सगळ्यां कडेन आसा. कितलोय दुबळो जावं दी, कितलोय ग्रेस्त जावं दी, एकामेकां आमी संबंद दवरी जाय. एकसुरपण आमकां बगोन जो म्हणून संपर्क साधन आनी वाहनांची विलेवारी केल्या आधुनीक संवसारांत. शांती आसा? त्याच मापान शांती समाधान आसा? आमचे मदें एकसुरपण सडलां. आनी हेंच आधुनीक संपर्क साधन एकामेकां देसवाड करूंक, एकामेकां नाश करूंक तुर्तान पावोवंक आदार जाता. शांती आसा? समाधान आसा? ना मोगाच्या भावा भयणीनो. मोतीक उल्हास मेळत जाय. म्हणून म्युजीक कितें उणें आसा? थिएटरां कितें उणीं आसात आधुनीक संवसारांत? थंय बसता म्हणसर मात्र म्युजीक आयकता म्हणसर मात्र बटन तो बंद कर, सुरू जालें आमकां खंत, बेजाराय, टेन्शन तशीच फाटी. तर आधुनीक संवसार आमकां शांती समाधान दिना. शांती समाधान दिना. आतां आमकां सर्व ह्या काळार कसलेय घरा कार्यक्रम आसल्यार आमकां आचरण करूंक जाय जाल्यार घरा रांदूंक कश्ट जाता. मनशां उणीं आसात, काम करूंक जायना. कॅटरर्स आसात, सक्कड रेडीमेड. पूण शांती रेडीमेड मेळटा, माया मोग मेळटा, सडधड मेळटा. कोणाक शांती मोगाच्या भाव भयणीनो? देवाक मानवल्ल्या मनशांक संवसारी शांती. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी नियाळकन पळोवया. संवसाराची न्हीद करची नाका, आमचे मदें आमी पळोवया. गवळी थंय राखण आशिल्ले, राखण करून आशिल्ले तांच्या हिंडाचे. तांकां कसली खबर मेळ्ळी? देवदूत येवन सांगता, तुमकां हांवें बरी खबर हाडून आयलां. कसली ती बरी खबर? जेजू जल्मता दाविदाच्या घरी. बरी खबर कित्याक ती जेजू जल्मल्ली? बरी खबर तर आमी समजचे जाल्यार अतकन आमी पळोवया. बरी खबर म्हळ्यार कितें आनी कित्याक? तीच बरी खबर जेजू आपले मिसांव संपोवन वेता आसतना तो सांगता ताच्या आपोस्तलांक, वसा सगळ्या संवसाराक आनी सुवार्ता परगट करा, बरी खबर परगट करा, हांव तुमचे सांगाता सदांच आसतलो. बरी खबर परगट करा, हांव तुमचे सांगात सदांच आसतलो. आज आयकल्लो आमी ताळो,
मरी एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हणटले, देव आमचे सांगाता. जेजू संवसार सोडनेतना दिल्लो संदेश तोच, बरी खबर परगट करा, हांव तुमचे सांगाता आसतलो सदांच, भियेनाका तूं. तर मोगाचेनो, बरी खबर कसली आनी वायट खबर कसली? बरी खबर जावन आसा, देवान मनशाक ताच्या सारक्या सो आनी स्वरुपाचो रचलो. आदामाक आनी येवेक बरी खबर ताच्या सारक्या सो आनी स्वरुपाचो रचलो. ताका महिमा मेळच्या खातीर महिमा देवाक उंच सर्गी. देवान आमकां ताच्या सारक्याचे आनी स्वरुपाचो रचली आनी भुमी वांयकोड दिले. कांयच उणें करूंक ना, कांयच उणें करूंक ना. बरी खबर. वायट खबर कसली? तसो आदाम देवाक अविधेय जालो. आदाम आनी येव अविधेय जाली. देव सैम ताणें होगडायले, पाताक ताणें आदारले, अविधेय ती जाली. वायट खबर. शांती होगडायली, शांती होगडायली. कित्याक? देवाक ती मानूंक नात, शांती तांकां ना. आतां कितें करतात? लिपोवन बसलीं ती, लिपोवन बसली, खावजणी जाली. बरी खबर कसली? देव आयलो, आदाम तूं खंय आसाय? सदांय म्हाका दिश्टीक पडचो, तूं आज नाय, म्हाका सांगात दिनाय, म्हाका दूख जाता, खंय आसाय तूं? बरी खबर. देव सोदून आयलो, खंय गेला म्हजो आदाम आनी येव खंय गेल्यान ती? पाताक ताणें आदरलें, देव सैम ताणें होगडायलें. रुखाची पानां काण ताणें तांची लज दांपली. वायट खबर. ताणें वचपाचें आसलें बोगसाणें मागोवंक. वायट खबर. आपणाकच ताणें दांपूंक पळयलें, आपली लज, आपलें उणेपण. बरी खबर कसली? देव बसयता. उत्पत्ती ग्रंथांत 3रो अध्याय 21वें वाक्य, सामड्याचें वस्तूर तांकां दिलें. वायट खबर. रुखाची पानां, तात्कालीक वस्तू घेवन तांचे लज तांची दाबोवंक पळयली. उणेपण भरती करून ताणें पळयलें. शांती येता काय म्हूण पळयलें. येवंक ना मोगाच्या भाव भयण. देव येता, सामड्याचें वस्तू रावूं दिता. बरी खबर कसली ती? सामडें म्हळ्यार एक मनजाती सामडें काडीचोय, रगत वरायची त्या मनजातीन, जीव काडीचे तसो. म्हज्या पुत्राक हांव धाडटलो, तो जीव दितलो, रगत वरयतलो आनी तुमकां सामड्याचें वस्तूर म्हणजे देवीक शेलो परतून फाटीं दितलो. तुमी पानां काडन तात्कालीक जिवनांत दियेचें म्हणून ना, तुमकां शांती आसतली. म्हजो पूत येतलो. बरी खबर. तो आयलो. कोणें स्विकार केलो? थोड्या मनशांनी, साद्या मनशांनी, शिकप्यांनी न्हय, स्विकार केले. ताका कोण मानवली? सादी मनशां. बरी खबर. वायट खबर. जाणटे, चड शिकपी, संवसारांत स्थानमान आशिल्ले, ग्रेस काय आशिल्ले, तांणी ताका स्विकार करूं ना. देखून जो हांव ताच्या पयल्या अध्यायान सांगता, संवसारी आयलो उजवाड, काळकोंत आशिल्ल्यांक वाट दाखोवंक, पूण ताका ताणें घेतलो ना. तो आपल्याच मनशां थंय आयलो, आपल्याच मनशान ताका घेवंक ना. वायट खबर. देवाचो शब्द मनीस जालो, ताचो संदेश मनीस जालो, ताचो मोग मनीस जालो, पूण ताका ताणें घेतलो ना. बरी खबर. कितल्या जाणांनी ताका घेतलो गी? तांकां मात देवान दिली सकत ताची भुरगीं जावची. बरी खबर. मुंदरसून आमी पळोवं तर जेजू ताचें जिवन मुंदसीत आसतना बरी खबर दिवनूच आयलो. बरी खबर दिवनूच आयलो. शिकोवण ताणें दिली, बरें ताणें केलें. ताच्याच आपोस्तालांक ताणें विचलें, 12 जाणांक, म्हजे नंतर तुमी हे मिसांव मुंदरसिया. बरी खबर. मनशांक ताणें विचलें. वायट खबर कसली? ताचेच मनीस ताकाच पळोवन आशिल्ले, ताची शिकोवण आयकल्लें, एकल्यान विक्रीत केलें आनी एकल्यान नेगार केलो. उरले ताका धरताना सोंड धांवले, तांचे मदें झगडोंक लागले. वायट खबर. तरी मोगाच्या भावा भयणीनो, तो कितें सांगता? जेजू कितें सांगता? बरी खबर ती बरी खबरच.
हांव कोणाची इज्जती करूंक येवना. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुत्राक धाडलो तांकां साल्वासांव दिवच्या खातीर. बरी खबर, बरी खबर. वायट खबर कसली? कोण पळय ताच्या सांगात आशिल्ले अजापां पळयल्ले, ताणें दिल्ले त्या उंड्यान जेवल्ले, जायतें बरेंपण जोडिल्ली. होजान्ना म्हणली ती, कुर्साय ताका म्हणूंक पावली. वायट खबर. बरी खबर आसा आनी की जेजू कितें करता? जुदासाक शिक्षा दिना, पेद्रूक शिक्षा दिना, ताका कुर्सार मारिल्ल्यांक तो शिक्षा दिना. कुर्सार तो कितें म्हणटा? बरी खबर, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हण जाणात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें आमी पळोवन तर बरी खबर ही आसा, वायट खबर ही आसा. महिमा देवाक उंच सर्गी. देवाक आमी महिमा हाडची तर बऱ्या मनशांची मनाची मनशां आसा जाय. चिंतनांनी, शब्दांनी, करण्यांनी आमी देवाक मानतात आसलें जियेल्यार खंडीत जावन ही बरी खबर आमी घेवन देव आमच्या सदांच आसा म्हूण जाणा जावन आमी सगळ्या संवसाराक बरी खबर प्रगट करता. आमेन. सगळं सांगत आमी म्हणया, सतमंतान देवाक, सर्वरा बापाक, सर्गान तुमच्या असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्याच पुताक आमच्या समयाक जो पवित्र रत्नार गर्भे समावलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कर्स असले, कुर्सार जडलो, तो मेलो, अंधकारांनी घेयपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, मेल्ल्यांतलो जिवान जालो, गार सोडलो, समुद्रा देवा प्रजा जिवा बसला, थंय जिव्यांच्या मेल्ल्यांची मनशां बरोबर येतलो, सदमंता पवित्र आत्म्याक सभेक एकता मोगळ भाव भयणीनो, देव मनीस जाला आनी आमची भेट करूंक आयला. तो आमच्यो गरजो समजून घेता आनी आमकां बेसांव दिता. देखून आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी मागणी ताचे समोर दवरया. मोगाळा बाप्पा, बेतलेहमान जल्मल्ल्या जेजूच्या मोगाचो, सडवण्याचो, बोगसाण्याचो आनी शांत समाधानाचो संदेश प्रसार करूंक पवित्र सभेच्या माणयेरी जावन आसच्या पाप साहेबाक, बिस्पांक, सर्व याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक उर्बेन आनी कुर्पेन बर म्हूण मागता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाधानाचे बी लोकांमध्ये वंपूंक तशेंच निस्वार्थ मनान लोकांच्या उदारकते खातीर वावरूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. जेजून आमकां शिकयल्या मोगाच्या, सताच्या, नितीच्या आनी बक्षण्याच्या मोलांक सरी सावन सर्व क्रिस्तांवांनी आपली जिणी मांडून हाडूंक तुजे कृपेचे बोळ दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, सरस्परांत संवसारांत शांती समाधान स्थापीत करूंक बऱ्या मनाच्या सर मनशांक तुवें कृपेचे बेसांव दी म्हूण मागता. मोगाळा बापा, आत्मीक वडील जावन सेवा दिवचा आमचा फिरगत स्विकार बाप नोर बटलोब हांचे खातीर आमी प्रत्येक तरान मागता. हांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी, मोतीक शांत समाधान, वावरान जैती, तशेंच आमच्या फिरगजेन भरपूर सेवा दिवच्या आमच्या धार्मीक भयणींक तांच्या सेवेन तृप्ती लाभय आनी तांकां तुज्या मेजनार बेसावांनी बर म्हूण मागता.
जेजूच्या नांवान हे मागणी करता तुका. परगांवांत अशा आमच्या पिरगजेच्या सर भाव भयणीक तूं राख. तांकां बरे भलायकी शांत समाधान दी. तांच्या कुटुंबा खातीर ताणें करच्या वावराचेर तुजें दराळ आशिर्वाद ओत म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान हे मागणी करता तुका. आमच्या कुटुंबांतल्या उतर प्रेयेची आनी पिडेस्तांची तशेंच दुबळ्या धाकट्यांची मोगान सेवा करूंक जाय अशें बरें मोन आमकां लाभय. सांगतास जेजूच्या जल्माच्या बेस्ताचो संतोश आमच्या ह्या ल्हान भाव भयणी सांगता वांटून घेवंक बरें मोन दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान हे मागणी करता तुका. दयाळा बापा, आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान आमचें हें बलिदान तुजे मुखार पावतना आमची मागणी तुका पावोवन दीत आनी सर्गींतान तुजे कृपेचो शिवर आमचेर देंवोवन दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बाबार्ती सर मेळोन संगी आडया काणीक मोगाची बाळका जेजू करया हरपी सगळी जिणी आमची. सर मेळोन संगी आडया काणीक मोगाची बाळका जेजू करया हरपी सगळी जिणी आमची. म्हज्या बाबनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सप्रदा देवपाल म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचें मनशा सैम तुका एकवटलें. हो जापवंत गूढ संभ्रमक जी भेटोवणी ह्या प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिजे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताजे सारकी कर म्हूण आमी मागता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वर आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद वेदरा आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थाय
आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फुंकलो मनशा रुपान दिसता देवाक वळखोन आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळे तुजे रचना तुका वखणता कित्याक तुजे थांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती थावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटोवन एक करच्याक एक खास पर्ज तूं जमेत आसाय देखून बापा घालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या 3 देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागा जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभ थांव तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो तुका धीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काळस घेतली तूं नव्यान धीन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. Jesus
आमचे सोडवणे फसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणासून सर्गार चडण्यासो आमी भक्तीपणे वडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बली येता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कोड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत ओंकार मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर आमी मागता तुजे साकरा बेनेडिक्ट आमच्या भगवंत बापाच्या आनी लुईस पाल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेत गवळ्या आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले तुजे परजे संगती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबाडटात आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजी शागतीन ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समे वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन मनोया आमच्या बापा सरीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज सांगाये तुझी खुशी सदा जाता तशी संसारांत आमचो दीस पडतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोय आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेश्वरा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत शांती समाधान बरी भलायकी सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान त्रेकतलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटाय आनी सर आकंदांतलें वाटाय
कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बा भयणीनो, बाळका जेजून ह्या संवसारांत आसतना शांती, समाधान, सुशेग, बरी भलायकी आमकां तो हाडून आयिल्लो. तर तीच शांती आमी एकामेकाक आतां वांटून घेवया, एकामेकाक शांती दियात. हांगासर ह्या जिविताच्या उंड्यान खरो सजरो आसा बाळोक जेजू आमचो स्वामी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती समेस्त सुभागी सोम्या देवचे पावना भलायकी मेळटली. आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ राया. आमच्या काळजांत
आसूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा व्हडे कुशलकायेन आनी भिनवासी काळजान आमच्या सडवणदाराच्या जल्माच्या संभ्रमांत आमी वांटो घेतलो. ह्याच संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सर्गांत ताचे महिमेंत आमकां वांटेली कर. ह्या आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. सपरुदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजू आज जन्माला